20 तारीख डिसेंबराचे आणि आम्ही हे मोडो आहा पाली विलेज हो जागो जावन आसा ज्युरिस्डिक्शन हेजे विलेज पंचायत ऑफ वेलसाम पाली आनी सुर्सी. हिंगा जायती चडवड जाल्या कित्याक हिंगा एक दुसरो एक ट्रॅक येता डबल ट्रॅक म्हणून आनी हे लोकांक जायते त्रास जाले. काही 7-8 वर्सां जालीं हिंगा रेल्वेचे मनीस हिंगा गांवांत घुसोन हिंगा जायते आपणा जायते भाशेन हें करता. आनी गेल्या त्या जुनांत हिंगा आमकां कळोन येयलें 5 तारखे नोव्हेंबराची की गेल्या त्या वर्सा जुनांत हे हो जागो पोजेशन साउथ वेस्टर्न रेल्वे ताब्यांत दिल्लो म्हणून आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आनी हो दिल्लो कितको न्हू एक म्युटेशन प्रोसेस करूं ना, एक डिमार्केशन करूं ना, कांयच करिनासतना डायरेक्ट तांकां तेंच्या ताब्यांत दिलो, लोकांक इनवॉल्व करूं ना. सो आमी जायती आमी लेटरां बरयलीं, आमचे डेप्युटी कलेक्टर मिटींग केल्यो, आमचो MP साउथ गोवा MP कॅप्टन विरातान जायती प्रेशर घायलो आमच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर. आनी आयज तेणी हे आमकां नोटिफिकेशन येयलें की 20 तारखेर आनी 21 तारखेर डिसेंबराचे ते डिमार्केशन करतले म्हणून. हें डिमार्केशन हें पयलें जावपा जातलें बिफोर द म्युटेशन एंड बिफोर द इशुईंग द सर्टिफिकेट ऑफ पोजिशन टू द रेल्वेज म्हणून हें कांयच जावं ना. सो आयज ते सकाळीं येयले 10:30 वरांचेर BSLR म्हणजे आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा रेव्हन्यू डिपार्टमेंटांतले 3 सर्वेर येयले, डिप्यूट केल्ले ते, आनी आमचे गोंयचे पुलीस आसले. आमी ताका मागून हाडले कित्याक आमकां दिसता की जायते हिंगा एंटी सोशल एलिमेंट्स हिंगा थोडे डिस्टर्ब करतले म्हणून. आमकां ही मेन हेतू आसलो हेजो की लोकांक कळपाक तेंचो कितलो जागो कब्जा केलो तो रेल्वेन तांकां खबर नासतना. सो हें डिमार्केशन प्रोसेस आयज पिसफुली जालें, कांयच कोणें ना, सगळे लोकांक कॉपरेट केलें कित्याक तांकांय हुस्को जालो आहा कितलो जागो वयता तो. म्हणजे थंय सामका ही आमचो लोक आहा तो तांकां तेंचे स्ट्रक्चर मळपा वताले ते आमी 5 तारखे नोव्हेंबराचे आमी बंद उडयल्ले त्या हेका आमी मुखार सरून. सो आमी आमचे गोंयचे कोर्टान आनी आमचे वांगडी दुसरे ऑर्गनायझेशन NGOज आहा तेणी आमकां जायतो सपोर्ट केला गोंयचे पिळगे खातीर. तेय आमचे कॉन्टेक्ट आहा, गोंयचो आवाज आमचे कॉन्टेक्ट आहा. सो आमचे जायते आमी हें करून आमची कितें आमी वयर सकयल कितें जाता तें आमी मुखार सांबाळून हे आमी हो झूज मुखार व्हरता. सो हांव कितें सांग करता की फाल्यां हे येतले आयज ते डिमार्केशन तेणी कोऑर्डिनेट्स केले ते सुपर इम्पोज करतले तेंचे 1986 तेंगे ओल्ड सर्वे प्लॅनाचेर आनी फाल्यां ते नीज घातले. म्हणजे ते डिमार्केशन एक्च्युअल डिमार्केशन फाल्यां 21 तारखेर डिसेंबराचे हिंगा ते आमचे DSLR गोंयचे गव्हर्मेंटाचे ते डिमार्केट करतले फाल्यां. सो एक तो हुस्को आसलो आमचो गोंयकारांचो हे हिंगाचे स्थानीक लोक आहा तेंचो की तेंचो कितलो जागो वयता कितले तांकां आज पर्यंत तांकां कांयच खबर ना. आनी हे रेल्वे कॉन्ट्रॅक्टर RVNL आयज तांकां आमी एक कन्फ्रंटेशन न्हू एक तांकां आमी एक वॉर्निंग दिलां लोकांनी की 6 वरां उपरांत ते कोणूय हिंगा काम करपा ना म्हणून. आमी 6 तारखेर कलेक्टराच्या मेळ्ळे आनी कलेक्टरान आमी बरें आमकां आमचें आयकोन घेयल्लें की 6 उपरांत रातचे सांजे आनी रातचे देखून कांयच काम जावपा ना म्हणून. काल देखून हिंगा राती 12, 1, 2 देखून काम चलतालें राती. सो हांव म्हणून करता की हेज मुखार तेणी आमकां सांगिलां तेंचो डेप्युटी जनरल मॅनेजर आसलो तेणें सांगलां आमकां की आयज सावन 6 उपरांत आमी नोटिफिकेशन धाडलें की आफ्टर 6 PM हें काम बंद जातलें म्हणून रेल्वेचें. सो आमी तांकां स्ट्रिक्टली सांगलां दीस वील गो आउट ऑफ हँड. हांवें PIकूय आमच्या PIकूय आमची लेटर घायल्या, आमच्या साउथ सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस SP साउथ घायल्या, कलेक्टर घायल्या, डेप्युटी कलेक्टर, मामलतदार सगळे आमी त्यो लेटर घायल्या की हे वायलेशन जालां म्हणून. सो हांव मागता ऑथॉरिटीज हे मातशे तुमी
लोकांचो तुमी यू आर हियर फॉर द सर्वीस अँड द प्रोटेक्शन ऑफ आवर पीपल, आवर लोकल्स, सर्वीस टू आवर लोकल्स कम फर्स्ट. माझे तुम्ही यार कितें करपाचें, तुमी तुमगे सेंट्रला हें तें तुमी इफ यू वॉन्ट टू बाव बॅकवर्ड्स ऑल्सो, दिस इज युअर लुकआउट. बट फर्स्ट युअर ड्युटी इज टू द टॅक्स पेयर्स ऑफ गोवा. हे सगळे लोक कित्यान कित्यान टॅक्स भरतात आनी तेचे वरवीं तुमची पागरां मेळटा तुमकां. सो हांव मागतां सगल्यांक, तुमी बॅकवर्ड्स तें करपाची गरज ना. गरज आहा आमच्या लोकांक हिंगा तांकां रिलीफ दिवपाक.